प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 1 ते 15 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर जेजू गालिलेयाच्या व तिबेरियासाच्या दर्याचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो कोत्तालो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्का परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक हांव दिवं खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परीक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसा मदल्या एकल्या शिमाव पेद्रूच्या भावा आंद्रेन ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसोया. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो. दादले सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. ह्या पासत तांचें खावण जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोड सोरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू 5,000 दादल्यांक जेवण दिता. आनी व्हडली मिलाग म्हणल्यार कितें घडटा ही? भाव भयणीनो, लोक थंयसर भरपूर जेजू कडेन येयल्लो देवाचें उतर आयकोपाक. आनी जेजू आतां तांकां सगल्यांक शिकयता. थंयसर आतां 3 दीस जाल्यात तो आतां तांकां देवाचें उतर शिकयता. आनी शिकी भाव भयणीनो, जेन्ना तांकां देवाचें उतर शिकयता, आतां तो लोकांक घारा धाडूंक सोडिना. असोच थंयसर तांकां विचारता, बाबा कोणा कडेन कितें हात जेवण दिवपाक? फिलिपाक विचारता. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना जेजून ही मिलाग केली, तो पळोवंक सोदतालो आपले शीस ताजे बरोबर आसले जाल्यार, तांकां कसलो भावार्थ आसलो जाल्यार. कित्याक कितें घडटा, जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक विचारता, तुमी तांकां जेवण दियात, ते म्हणटात इतल्या 1000 लोकांक, ह्या 1000च्या लोकांक जेवण मेळपाक कशें आमच्यान जातलें? आनी भाव भयणीनो, जेजूक भावार्थ आसलो की तो आतां मिलाग करून ह्या लोकांक जेवण दितलो. आनी आमकां मिलाग आमकां मेळोंक जाय जाल्यार आमकां भावार्थाची एकदम व्हडली गरज. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कळोन येता की एकल्या भुरग्या कडेन 5 उणे आनी थोडे मासल्यो आसात, त्यो मासल्यो आनी ते उणे तांकां हाड म्हणटा, देवाक आर्गां दिता, ते उणे मोडून आपल्या शिसां कडेन दिता. आनी भाव भयणीनो, आतां सगल्या लोकांक तें जेवण खावंक दिता आनी एक व्हडली मिलाग करता. पूण व्हडली वस्त म्हणल्यार कितें भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ही मिलाग करता, लोक ताचे कडेन येता आनी ताका एक राजा करूंक सोदता. आनी
आमी म्हणटले आमी आमच्या मनान म्हणटले जेजू ह्या वेळार राजा करपाक कित्याक लोक चिंतालो. भाव भयणीनो, जेन्ना कोणाक फुकट जेवण मेळटा, कोणाक तिचोर येवन आनी काम करपाची गरज ना, तेन्ना लोक समजता की जेजू राजा करीत जाल्यार तांकां आनी कसली काम करपाची गरज आसची ना. तांकां आतां फकत येवंक जाय जेजू कडेन आनी तांकां जेवण मेळटलें. तांकां आनी कांय कश्ट करपाचें गरज ना. तांकां फुकट जेवण मेळटलें. तांकां कोणा पेकोणी जाली जाल्यार तिचोर पेकोणी मेळटली. आनी तांचें चिंतप आसलें की ह्या जेजूक राजा करीत जाल्यार आमचे सगळे त्रास पयस जातले. आनी भाव भयणीनो, कितले फाटी आयज पासून आमी जेजू कडेन येता आनी आमी जेजू कडेन आमी आमच्यो सगल्यो गरजो घालता. म्हणटा जेजू म्हाका हें दी, जेजू म्हाका तें दी, म्हाका पेकोणी दी, म्हाका पासपोर्ट दी, म्हाका तें प्रमोशन दी, म्हाका म्हाका म्हज्या जिवितांत कितें तरी बरें कर, म्हाका बेसांव दी. पूण भाव भयणीनो, आमी स्वत कितें तें नको म्हणून आमी असले मागणे करता. देवान जेजूक 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसारांत धाडलो. आनी भाव भयणीनो, जेजून खुर्सार वचून आमकां सगळें घडोवन हाडलें. ताणें आमकां सगळें जें आमकां फाव जावंक जाय स्वर्गीच्या राज्यांतलें तें फाव जावपाक ताणें आमकां सगळें सोंपारलें खुर्सार. आनी आयज भाव भयणीनो, आमकां फकत भावार्थाची गरज. जेजून जें केलां खुर्सार ताजेर भावार्थ दवरपाक एकदम गरजेचें. म्हणटच जेन्ना जेजून ह्यो सगल्यो वस्तू करून तयार दवरल्या आमकां जाय फकत भावार्थ. आनी त्या भावार्था वरवीं आमी फकत देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता आनी सगळें बरें आमच्या जिवितांत घडून येता. सगळें आमच्या जिवितांत आमकां सगळें मेळटा जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता. म्हणजे जें जेजून काबार केलां तें खुर्सार ताजेर आमी भावार्थ दवरता. तर भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजूच्या शिसांनी फिलिपान आनी दुसऱ्या शिसांनी जेजू म्हणलें कशे भाशेन आमी ह्या लोकांक जेवण दिवंक जातलें, तेच भाशेन आमी जेन्ना आमच्या दोळ्यांनी पळयता, आमच्या कानांनी आयकता आनी आमी आमची परिस्थिती पळयता, आतां आमचो भावार्थ पयस जाता आनी आमी आमच्या त्रासान आमी बुडटा. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता, आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरता, त्या उतराचेर आमी नियाल करून देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता, सगळें जें जेजून केलां तें आमच्या जिवितांत आमकां फावो जाता. आमच्या जिवितांत आमकां मिलाग्री फावो जाता. सगळें जें स्वर्गा राज्यांत तयार आसा तें आमकां फावो जाता. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता, एक खरें क्रिस्ती भावार्थी जिवीत आमी जिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमची चोत्रां आमी देवाच्या उतराचेर दवरया. त्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरून आमी तें उतर पाडून तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करूंक आनी तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत करून आतां सगळें जें जेजून तयार केलां तें आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक हो आमकां तें फावो जावंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.